तुझे बद्दल एक आताच प्रचार सुरू झाला की तो भायलो म्हणून मडगावनी तो उत्तरे पडटा म्हणजे आताच प्रचार सुरू झाला. ही मंगेश एक प्रॉब्लेम असो आसा की भायलो म्हणजे खंयचो गोंय भायलकांनी न्ही. आणि दुसरी गोष्ट असा की आमची सगळ्यांची कर्मभूमी जे अराउंड रावतात तांची मडगाव. हांव सकाळ फुडें म्हजे धालो धुलो पॅन्ट शर्ट घालून मडगांवान बसता. जे कितें एपियरन्स आसा ताजे बद्दल पार्टीन विचार करूनच म्हाका हांगा उबो केल्लो आसा. आनी हांव पार्टी भायलो न्ही. जरी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सा भितर हांव नाशिल्लो. ऑर्गनायझेशन आसा पार्टी लेवलार जेन्ना जेन्ना जबाबदारी दिल्ली आसा तेन्ना तितपत केल्ली आसा हांवें. सो आतां अपप्रचार करपा खातीर आमचे जे बरे मागपी आसा ते करतलेच. पूण अपप्रचाराक म्हाका दिसता मडगांवकारांनी बळी न पडटा. काल सर्वे केला म्हणजे तुमची सर्वे चालू आसता ती सर्वे केल्या तातूंत 19 सीट्स तुम्ही काढल्या की आम्ही शुअर दिसता म्हणून. आणि काही सीट्स तुम्ही दाखयल्या की ए बी आनी सी केल्या. सी हितून मडगांव पडटा. सो मडगांव ह्या 99 भितर ना तेन्ना हे गॅप तुम्ही मडगांव कशें भरून काडटले. आज तुम्ही चित्र पाहिला कार्यकर्ते नवे कार्यकर्ते जुने कार्यकर्ते सगळे एकत्र झाले असतात आणि त्यांनी दृढ निश्चय केला असं की यावेळी मडगांव आम्ही खंयच्या पद्धतीने निवडून हाडटले. जेन्ना कार्यकर्तो पॅटर्न उठता त्यावेळी ती तातूंत तुमकां खबर आसा. आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या पद्धतीन कार्यकर्ते कामाक लागले सगळे नेते एकत्र जावन आशिल्ले जे काय आमचे लोकल लिडर आहात ते सगळे एकत्र जावन हो मतदारसंघ यावेळी त्यांची मनस्थिती जिखून घेवपाची मनस्थिती ही खरोखरच आनंदाची गोष्ट आसा. तुमचो कॅन्डिडेट आहा न्हू म्हाका दिसता की एक वर्स पयलीं मातशें डिक्लेअर जाल्यार बरें जालें. 6 म्हयने तरी डिक्लेअर पयलीं जावपाक कितें आसा की नवे पार्टी जे आसात किंवा ज्या पार्टी कडेन संघटन ना तो कॅन्डिडेट इलेक्शन लढता. पण आमची भारतीय जनता पार्टी आसा ती निवडणूक कॅन्डिडेट हो असतात ताजे सगळे गोष्टी असतात. ताजे वजनी असतात ताजे सहकारी असतात. परंतु निवडणूक जी आहा ती आमची संघटन लढता. प्रत्येक घराघरा वचपाचे प्रत्येक बुथाचे काम करपाचे प्रत्येक पेज प्रमुख आम्ही जे निवडतात ताजे कारण हे सगळे आमच्या वाटून दिल्लें आसता काम. त्यामुळे बेगीन जाले किंवा लेट जालो भारतीय जनता पक्षाचे फरक पडचे. ह्या टायमार मडगांव इलेक्शनात बीजेपीमध्ये डिफरन्स दिसता. आता एक दीस हांव तशें दिसूंक लागलें कारण पार्टी प्रेसिडेंटाक खंय दिसना मंडळाचो प्रेसिडेंट जो आसा तो खंय दिसना. कांयच चिंता करपाची गरज ना. कारण सगळे पार्टीचे टोटल कमिटी जी आसा ती एक संघ आसा आणि त्यामुळे तांणीच सगळ्यांक जे कोण एवढे तेवढे मातशे आशिल्ले तांकां एकत्र हाडपाचें काम तांणीच केल्लें आसा. त्यामुळे तातूंत मनात कशी चिंता करपाची गरज ना. तुमची चिंतेचा मी खरोखर हे करता. भाऊ तुम्ही इतली इलेक्शनां पळयली की झिरो बीजेपी आसलेली तुम्ही पळयली. इतली व्हडली जाल्लेली बीजेपी पळयली. मडगांव तुम्ही खुबशी इलेक्शनां लढयली तशेंच कॅन्डिडेट तुम्ही दिले. ह्या इलेक्शना कडेन तुम्ही कशें पळयता पर्टिक्युलरली मडगांव एंड गोवा. जशी सर्वे आमच्या फ्रेंडान सांगली सर्वे ही पॉझिटिव्ह आसा आणि त्यामुळे मडगांव जरी आता त्या सर्वेक ऍड ना जालो काही दिवसांनी हांव म्हयन्यान म्हणना काही दिवसांनी मडगांव तातूंत ऍड जातलो. कारण हे जे आसात हे जे कार्यकर्ते जे काही उदक म्हणल्याचे प्रमाणे जे नेटान कामाक लागल्यात ते ही कसर खंयची आहा ती भरून काडटा.